विष्णू लक्ष्मी अनेक काणी सांगता. मग सौभाग्य म्हणले का नगर आशिले थंय चित्रभाव म्हणल्यार रायू प्रसिद्ध जावन आशिल्लो. तो अगदी शूर वीरू सत्यवादी महापंडितू अगदी उदार हृदयाचो गुणसंपन्न प्रजा लोकांक रक्षण करतालो आणि कृष्णालो अगदी परमभक्त तो. कायम देवाले पुराण श्रवण करता आशिल्लो. तागे बायल चंद्रकला म्हूण ती बी पतिव्रता. ही गोबान सदाची विष्णूले पूजन करचे आणि ब्राह्मण लोकांक दान धर्म करचे करता उरतात. एक म्हणत अगस्त्य मुनी ते राजाले अरमण येतात. राय तांक पळंगन साष्टांग नमस्कार करता आणि तांकां एगळे सिंहासनाचेर बसकारांक घेवन पादपूजन करून तांकां सत्कार करता. तशी स्वाम्यानू तुम्ही आजी हांगा येईल म्हणले म्हगेले भाग्य फुल्ल्यावर गेले. तुम्ही तर श्रीकृष्णाल भक्त म्हूण तांगेले स्तुती करता. अगस्त्य मुन्याक बारीक खुशी येता आनी म्हणटाची राया तुगेलो जन्म सार्थक जालो. तूं अगदी बेश्ट रायू ताका आशिर्वाद करून तेन्ना वच्चे भायर सरता. तेन्ना रायाल पट्टग राणी चंद्रकला थंय येता. ती बी तांकां पांय पडटा अगस्त्य मुन्याक. तांणी तिका बी आशिर्वाद दिता. तूं बरें जावो, तूं कृष्णाले परमभक्ती जा, सीतेवाय तूं प्रख्यात जा आशिर्वाद दिता. तेन्ना रायू अगस्त्य मुन्याक म्हणटा स्वाम्यानू हे संपत्तू काहीच कष्ट नसना आशिल्लें राज्य पतिव्रत जाल्ली बायल हे प्रजा लोक कुटुंब कशें खंयचे पुण्यान मेळ्ळे तुम्ही सांगता म्हणून सांगता. अगस्त्य मुनी तांगेले मंत्रशक्ती ना ते रायाले पूर्वजन्म कशी म्हणून पळयतात आनी ताका सांगतात राया तूं गेल्या जन्मांत तूं चमत्कार म्हणले नगरांत तूं मणिग्रीव म्हण नांवाचो अगदी दुराचारी शूद्र आशिल्लो. तूं रात्र दिवस म्हण अशी प्राणी हत्या करता आशिल्लो. दुसऱ्या बायलांक संग करता आशिल्लो आनी नास्तीक आशिल्लो तूं. आनी ही तुगेली बायल सुंदरी म्हण नांवान तुगेली बायल आशिल्ली आनी पतिव्रत आशिल्ली ती. भगवान कितलें वायट काम केलें बी पळोवन पळय नाशिल्यार कोणी ती तुका कशी जाय तशी ती व्रत आशिल्ली. तुगेले घरांत तूं लोक ओडटूची तूं वायट गुणाची म्हणून तूं भायर गेले तूं घरांतल्यान रायान तुगेली आस्ती पुरा काण घेतली. टोलो करून तुगेलो तिरस्कार केलो जाल्यार तुगेले बायलीन मात तुका केन्ना साथ सोडिल ना. मुखारी तुका राबच्या जाग नाशी व्हड एक रान्नाक गेलो थंय बी तुगेली बरशी कथी आयली. तुमी ते रान्नाक तवची उरत आशिल्ले मृगांनी मारताची. एक पंत कशें जालें की म्हळ्यार ते रान्नाक उग्रदेव म्हण मुनी प्रयाग वता उरता. तो वाट चिकून ते वना येवन पावता. 2-3 दिवस जाल्यार ताका वाटो मेळना. पट्टा भुकेन आनी तान्नेन मस्त हैराण गेल्लो उरता. थंय ताका उदक सुद्दां मेळना. वयरी सुर्याले वत चमकून चमकून ताणे पांय सोलवले जावन तो घोळ नेलार पडता. तेन्ना मणिग्रीव थंय आयिल्लो ते मुनीक पळयता आनी कशें तेका मुनी कोणी आपल्याले पर्णशाले व्हरता. थंय तो आनी तागे बायल करून तागेले एक शावशी करता. तशीच ताका उदक आनी मारून हेचेर हाडयता. तशी तो मुनी देव सोडता आनी हांव कोण हांग कशें लावूं कोण म्हाका हाडच्या पुरो म्हूण विचार करता उरता. तेन्ना तो मणिग्रीव हांवें पळोवन सांगता आनी तुमी आमगे तेरी कृप करता हांगा आशिल्ले थंड उदकान न्हांव घेवन तुमी येवका आनी नंतर फलाहार करून घेवन आरामशे हृदयाचे हांगा रेस्ट कराची म्हूण सांगता. तेन्ना तो उग्रदेव मणिग्रीवाले मदतीन न्हंयत लावचें न्हांवन येता आनी वटवृक्षाचे मुळांत तूं आराम घेवचे बसता. हो तागेले बायलीन हाडिल्ले फलवस्तू हाडून घेवन ताका दिता आनी खा म्हणटा. तेन्ना तो उग्रसेन विचारता तूं कोण तूं खंयच्या जातीचो खंयच्या कुलाचो खंयच्या गोत्राचो सांग. गुर्त नाशिल्ल्या मनशान दिल्ली की हांवें घेवन ये आहार बी. तेन्ना तो सांगता आपण कोण कितें तूं सांगता. तेन्ना तो मुनी खुशीन ताणें दिलेले ते फलवस्तू खाता आनी ते वटवृक्षा मुळांत न्हिदता. तो मणिग्रीव उग्रदेवाले पांया मुळा बसून सांगता आनी स्वाम्यानू तुमी खंय वचच्या भायर सरल्याची हे व्हड जंगल हे हांगा उरटूची अगदीची दुश्ट प्राणी उरताची. तेन्ना तो म्हणटा हांव वाट चुकून हांगा आयलो. हांव प्रयाग वता आशिल्लो 2 दीस पर्यंत चमकून चमकून पांय सोलवून पट्टा भुकेन तान्नेन हांव वळवळ्ळो. कसकी म्हगेली पुरोपणान तुमी म्हाका मेळ्ळे. हांव तुमकां कसो म्हूण आशिर्वाद दिवं म्हणून सांगता. तुमकां कसो रे हांवें मदत करता जाल्यार सांग हांव तुमकां
तुमगेले मनांतलीची पूर्ण करता. तांचं सांगले कोण मणिग्रवाक भारी खुशी येता. कडे हो मणिग्री ते लोट्टू काणी सांगता परत आनी ताका. तेन्ना ते लोट्टू आयकून घेवन उग्रदेव म्हणटा, तूं म्हाका आदर सत्कार केल्या निमित्तान तुका मुखार बरें जाता रे. आनीक तुका मुखार बरें दिवचा हांव एक उपाय सांगता. हे दारिद्र्य पुरा वता, तूं अगदी सुखान उरता आनी 3 म्हयन्यान पुरुषोत्तमाल मास येता. त्या म्हयन्यान तुमी भक्तीन दिव जळयाचे देवा लागीं आनी पुरुषोत्तमाले आराधन करायचे आनी पुरुषोत्तमाल नांवान तेलाच्यो तुपाच्यो दिव लायाची. तुमकां हे रानांतून खंयचे तेल मेळटा त्या तेलान दिव लायल्यार बी जाता. एक दीपदान केलें जेन्ना लक्ष्मी खुशी जावन ती येवन तुमगेल्या घरांत उरता. पुरुषोत्तमाक कितें लायक दिव येना अनायास जावन हट्टून म्हणे इश्ट पूर्ण जाताची म्हूण तांकां सांगून तो उग्रदेव थंयच्यान वता. मुखार 2 म्हयने उपरांत 3ऱ्या म्हयन्यांत पुरुषोत्तम मास येता. ते उग्रदेवा मुनीन सांगिल्ल्या वरी ही गोबायलां दिव्या व्रत करताच. ताजे एक महिमेन त्यांनी अगदीची शांत चित्तात जाताची आनी पुरुषोत्तमाले आराधन करतात आनी खुशीन उरतात. मुखार तांचे लोक मेल नंतर स्वर्गा वतात. थंय बी अगदी सुखान उरून आतां ते उग्रदेवाला आशिर्वादान तूं हांगा चित्रभाऊ जावन आयला आनी तुगेली गेल्या जन्मा बायलाची चंद्रकला तुगेली बायल गेल्या. ही मस्त पतिव्रत आशिल्ली न्हय, तशें ह्या जन्मांत बी तुगेली बायल गेल्या. गेल्या जन्मांत तुमी इंगुदी म्हणले तेन्ना दिव लायलो. तशें हें काही त्रास नाशिल्ले राजी तुका मेळ्ळे. ते अधिक मासाच्या पुण्यानच तुका हे वैभव ओट्टू मेळिलो म्हणून अगस्ती म्हणे ताका सांगून देव तुमकां बरें करूं म्हूण आशिर्वाद दिता. मुखार तो चित्रभाव रायो बायले समेतची मस्त वर्षां राज्यानी करून मुक्ती पावता. अशी अधिक मासांत तूं बायलो रंगारलो भक्तीन जर दिव्या व्रत केल्या रे तांकां आनी पुनर्जन्म ना. आनी हे पुण्यमय काणी सांगिल्ले लोकांक आयकल्ल्या लोकांक अनंत फल प्राप्त आसा म्हूण श्री हरी लक्ष्मी सांगता.